पास्कांचो सवो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा पास्कांच्या सव्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां अंतीम विदाय म्हणल्या विशया विशांत नियाळोवंक उलो दिता. आमच्या मोगाच्यांक विदाय मागतना आमच्या दोळ्यांनी दुखां भरतात. तशें आसतना जेजून विदायाची उतरां सांगतना ताच्या आपोस्तलांक कितें भोगलें ना. जेजूक ताच्या आपोस्तला विशांत हुस्को आसलो. जेजू तांचे जावन पयस वेता जाल्यारय तो ताचें हाजीरपण तांकां बाचयता. पवित्र आत्मो तांचे सांगात आसतलो आनी तो तांकां सांगात दितलो म्हणलें बरो सोद दिता. देखून हर एक भावार्थ्यान पवित्र आत्म्याक आमचे संगे दवरूंक जाय. अशें करूंक आमी ताचें उतर आयकून उपदेश पाळूंक जाय. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन आसा, तर पवित्र आत्म्याच्या आसऱ्या खाल जियोंक ह्या संभ्रमांत कुरपाजून घेवया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप हर एक क्रिस्तांवाची कितें जबाबदारी जावन आसा म्हळें कळयता. हर एक क्रिस्तांवाक देवाचें उतर परगटूंक आनी करण्यांनी ताका साक्ष दिवंक आपयलां म्हणलें हांगासर स्पश्ट केलां. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पेद्रू सर क्रिस्तांवांनी सोमयाक उदार मनान जबाब दिवंक उलो दिता. सोमयाक तुमच्या काळजांनी आराधन करा. बरी जिणे जिया, सतापासत कश्टूंचे पडल्यारय भिये नाकात म्हणलो बरो सोद दिता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत जेजू ताच्या निर्गमना विशांत उलयता, पूण तो ताच्या सिसांक अनाथा बरी सांडून वचना, बगर तांकां मजतदार दितलो म्हणलें बरो सोद दिता. तर पवित्र आत्म्याच्या येण्या विशांत समजणी दिवची ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांच्या काळजांत बरवसो वाडय. मिसावाची उर्बा चडय. त्याग सॅक्रिफीस तांच्या जिणेचो शेवट जावं दी. अशें पवित्र आत्म्याच्या मजतीकाल जेजूच्या सुवार्थेची परगटणी तांच्या जिणेद्वारी जावंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशांतावन स्वार्थी राजकीय हुमटून काड. निस्वार्थपण सेवेचो स्पिरीत आमच्या फुडाऱ्यातय राज करेशें कर. अशें सर्वांच्या बरेपणा पासून वावरूंक तांचे थंय बरें मन रच म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी अशा सर पिडेस्तांक गरजेवंतांक तुजो आदार आनी सांगात लाभय. जिविताचे सर कठीण परिस्थितींत तुजेर बरो वचून जियोंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें काजारी जोड्यां पासून. कनवळ्या बापा, काजारी जोड्यांचेर तुजें बेसांव घाल. भुरग्यांचे देणें आशेतल्यांक भुरग्यांचे देणें फावो कर. अशें काजारी जिवीत तुज्या आसऱ्या घाल. एकवटान मायेमोगान शांती समाधान जियोंक आनी कुटुंब तुज्या कुशे प्रकार बांदून हाडूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, पवित्र स्नाना आनी थिरावणीच्या साक्रामेंता मुखांतर आमकां लाभल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याचें महत्व समजून ताच्या मजतीकाल क्रिस्त जिवीत देखीवंत जावं जियोंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.